इल्लिगल म्हणटा तें कितें तें कोर्ट डिसायड करता. सरकार ताजेर परतो परतो सांगता की इल्लिगल घरां आमी रेग्युलरायज करतले. फक्त कोमनदार जमनीरूच न्ही, बट इवन ऑन प्रायव्हेट लँड्स, इवन ऑन गव्हर्मेंट लँड्स. अशें आज काल मुखेलमंत्र्यान स्टेटमेंट काडिल्लो आहा आनी तो उलयता ते भशेन ऑर्डिनन्स हाडटलो अशें दिसता, कित्याक आतां कांय सेशन ना. सो अशें जेन्ना सरकार करूंक सोदता आनी सरकार जे भशेन ह्या दिसांनी मेळावे घेताले तेन्ना अशें दिसता की एक इज इट अनदर वे ऑफ क्रिएटिंग अ वोट बँक, की पयलीं तांकां भिवप आनी मागीर एक कायदो हाडटा म्हणून तांकां जाग्यार दवरप. ILL म्हणून जे हाडलें हाऊस नंबर्स, म्हणल्यार जंय एप्लिकंट एडमीट करता की आपलें घर इल्लिगल म्हणून, आनी ताजे फुडें सरकार तो एक टांगती तलवार ताजे तकलेर दवरून ताका एक वोट बँक म्हणून कन्वर्ट करता की तुजें घर इल्लिगल, तें जर रेग्युलरायज करूंक जाय जाल्यार बीजेपीक मत मारूंक जाय. हें म्हाका दिसता तांची टिपिकल फॉर्म्युला, आनी हो फॉर्म्युला करपाक ते आतां फुडें सरल्यात. तांकां खबर आहा की लोकांचे मदीं ते फेल जाल्ले आहा. सो जंय वोट बँक्स आसात थंय तांकां विस्कळीत करप, तांकां भिवप आनी तांचे कडच्यान मतां घेवप, हें सगळी प्रक्रिया ही आजी. नाजाल्यार आनी कांयच सरकारा कडेन क्लियर विजन ना. कोर्ट एक सायडीन तांकां सांगता इल्लिगल मोड म्हणून, तुमी सांगतात की आमी रेग्युलरायज करतले. कितें वॉट इज द मेसेज यू आर ट्रायिंग टू सेंड? What is actually the message? Is it not a conflict between the judiciary and the legislature or the government? A direct conflict, bro. So what message are you trying to send? So what is your vision for Goa? What about planned development? Planned development म्हणतो ना आता कोण जाय ते करता. रिजनल प्लॅन म्हणतो मेलो मोरून किल्लोलो म्हणटा तो आता, मोरून पुरून किल्लोलो. काय ना गांवांनी पासून 300 FIR मेळटा. सो अर्थ कितें उरला? सो आनी गोंयचेर प्लॅन डेव्हलपमेंट बी काय ना. गोंयांत चलता ते म्हणजे राम भरोसे गोंय चल्लां.